पक्ष प्रदेशाध्यक्षाचेर थारायतलो. वेंचणूक बिनविरोध आसतली म्हण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगला. जाल्यार 31 डिसेंबरा पयलीं भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड जातली म्हण उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकरान स्पश्ट केला. आरडीएक्स गोवा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. इलेक्शन आमचे प्रोसेस चालू आसा. कशे पद्दतीन इलेक्शन जातलें म्हळ्यार प्रेसिडेंटाचे ताच्या पयलीं बूथ कमिटी मंडळ कमिटी सगळे ते हें करपाचें आहा. ती 10 तारीख पयलीं सगळें कंप्लीट करपाचें आहा. पयलीं तेजे उपरांत 10 ते 15 तारीख पर्यंत अध्यक्षची निवड जातली आनी 31 डिसेंबरच्या पयलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता. पूण ताच्या पयलीं पार्टीचे प्रोसेस कशें आहा, कशें हें करपा जाय, बुथार कितले मेंबर काडपा जाय, मंडळ अध्यक्ष कसो आसचो, कशी म्हणजे सिस्टम आसा हें काडपाची, त्या प्रमाणे सगळें सविस्तर हे दिवपाचें हें केल्लें आसा. पार्टी इलेक्शनाचे बुथाचे आमच्यो समिती निवडपाची सुरू जाता. ते सादारण 10-11 तारखे पर्यंत सोंपतले बुथाची. तेजे नंतर एक 15 दिसा भितर मंडळ समिती अध्यक्ष जातले. दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे जातले आनी सादारण 12-13 तारखेक गोंयाक नवीन प्रदेश अध्यक्ष मेळटा. 12 तारीख खंयचे डिसेंबराक 13-14 अशें जाता. किती नांवां आहा सध्या? नांव तशी कांय ना. आमचे बिनविरोध इलेक्शन जाता. तशें नांव 2-2, 3-3 येयना नांव. पूण कोणी सजेशन बीन केला? तशें कांय ना. तितून तशें सजेशन बीन जालें पार्टी ठरयतली.